नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. उटाचेर बंदी ना कारवाय कायद्यानूच समाजात फूट घालपाच्या आरोपूय चुकीचे. मुख्यमंत्र्याची गोविंदाक जाप. काम जाले वैज मेलो. पद्धत चूक. विजयाचो थोमणो. कोमुनिदादीचे बळकायिल्ले जमनीवेली घरां अधिकृत करपाचे विधेयक विधानसभेत 28 फेब्रुवारी 2014 आदल्या घरांक थाकाय. दोन 2019 घुमटाक हेरिटेज वाद्य म्हणून दर्जो. मात चवथ तेकली काय कार्यशाळा सोडल्यार घुमट संस्कृतीक वाली ना कलाकारांक खंत. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फक्त मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीरूच 500 कोटींचो परमनंट मिनरल फंड आडकला सुप्रीम कोर्टाकडेन मेळोवंक सरकाराचे यत्न. लोकसभेत गोयचे एसटी आरक्षण बिल पास. एसटींची नोकर भरती विनावापर फंडाचेर विरेशाचो प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा 82% फंड वापरला. उत्तराखंडात ढगफुटी. बसकलन डझनांनी बिल्डिंगो घरां जमीनदोस्त. 100 मायज लोक भरावांनी चिखला पोना. रेस्क्यू ऑपरेशनात लष्कर 10 मायज सोंपले. आणि गोय पुलिसांनी मोल्या चेक नाक्यार धरले 600 किल म्हशीचे बैलाचे मांस. कर्नाटकांतल्यान म्हापशां हाडपी मोटार आनी ड्रायव्हर आसिफ पुलिसांच्या ताब्यात. खबरो विस्तारान. उटाचेर बंदी घालूंक ना. कारवाय चल्ल्या ती कायद्याक धरूनच. समाजात फूट घालपाच्या आरोपूय चुकीचे. मुख्यमंत्री सामंताची जाप. आपल्याक काडल्या उपरांत उटाचेर बंदी घाली. अर्दीचो टायमींग म्हत्वाचो म्हणून गोविंदान लक्षवेधी मांडिल्ली. काम जालें वैज मेलो. असली पद्धत बरी न्ही. विजयाचो मुख्यमंत्र्याक थोमणो. खरें म्हणल्यार ही संस्था गोमंतक गोळ मराठा समाज आणि उटा संस्था ही सरकाराक 100% हेल्प करणारी संस्था. निर्बंध घातलो 20 तारखेक 27 जून 2025 आणि हांव नमूद करपाक सोदता गोविंद गवडे हॅज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑन 18 जून 2025. ही डेट हांव इतल्याच खातीर मेन्शन करतलो कारण तातूंत भितर लिंक आसा काय कितें हेंवूय तपासून पळोवपाची आज गरज आसा. म्हणल्यार आज पर्यंत अशे तरेचे संस्थेचेर गेली कित्येक सरकारां आयली आनी गेली पूण अशे तरेचे निर्बंध खंयच्या एका जे नॉन प्रॉफिट संस्थेचेर घालूना. अरे सभाग्यानो, या स्पीकर सर, या समाजा खातीर या उटा संस्थेन आपले जीवाचे रान उठयले, रक्त सांडले, घाम गळयलो, लाठी हल्ले घेतले. कोणा खातीर? स्पीकर सर, आज जे सरकार जे चलता पळय न्ही ते उटाच्या आशीर्वादानूच चलता. म्हाका दिसना हो डीएनए असो जर आशिल्लो जाल्यार रितसर कायदेशीर प्रमाणे बंदी घाली नासतना किंवा प्रशासक नेमी नासतना ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सुटावी करता आशिल्ले. अशें आमी अशें समजपाचें की ह्या आदिवासी समाजाक, गोंयच्या आदिवासी समाजाक फक्त मतापुरते वापरपाचे की भारतीय जनता पक्षाचे काही अधिकारी म्हणूया किंवा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणूया शेले घालून पत्रकार परिशदेन येऊन बसले आणि त्यांच्यानी कितें म्हणले की सरकाराचो हितून आरोप आस्पाव काय ना, सरकारान हितून कांयच केल्लें ना. मागीर हे आज उत्तर दिता आसतना सरळ म्हाका सांगिल्लें आसा स्पीकर सर की अंडर द रेकमेंडेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट, परत सांगता, अंडर द रेकमेंडेशन ऑफ गव्हर्नमेंट ही ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटर आज आमी निर्मिल्लो आसा. हांव जो बाजार माडिल्लो आसा तो बाजार बंद करचो आणि या समाजाक न्याय दिवपा खातीर इतलेंच आव्हान या सभागृहाचेर करता. देव बरें करूं समाज. स्पीकर सर, म्हाका खबर आसा खंयच्याच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यान शेलो गळ्यांत घालून कंप्लेन दिवपाक वचूंक ना हें हांव पयलीं सांगता. त्या खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हातूंत खंयसरूच इन्वॉल्व ना हें हांव क्लियर कट अंडरलायन करून सांगपाक सोदतां.
उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना. उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडले आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना. इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता. कोमुनिदाद जमनी वयली 28 फेब्रुवारी 2014 आदली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तजवीज आशिल्ले गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर. महसूल मंत्री बाबुशान विधेयक सादर केलें. मूळ कायद्यात कलम 372 आस्पाव केला. सरकारी जमनींतल्या घरां उपरांत कोमुनिदाद जमनी वयली 28 फेब्रुवारी 2024 आदली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तजवीज आशिल्लें गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर. घरापासून 2 मीटर भायर अशें 300 स्क्वेअर मीटर मेरेन जागो त्या लोकांच्या नांवार जातलो. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयक मूळ कायद्यान कलम 372 आस्पाव केला. जमनीची रक्कम सरकारान निश्चित केल्ल्या दरा प्रमाण भरची पडटली. बांदकाम वा घर मुणकार कायद्या खाला येता जाल्यार वा जैव संवेदनशील वा खाजन जमनींत आसत जाल्यार तें अधिकृत करपाक मेळचें ना. सेटलमेंट, इन्स्टिट्यूशनल, उद्देगीक, सुपीक वा ऑर्चर्ड जमनी वयली घरां अधिकृत जातलीं. घरां बांदकामा भोंवतणची 2 मीटर जमीन घरधन्याक मेळटली. खंयचेय स्थितीन 300 चौखण मिटरा परस अधिक जमीन मेळची ना. 300 चौखण मिटरा परस अधिक जमीन अर्जदारांच्या ताब्यांत आसत जाल्यार ताणें अतिरिक्त जमीन कोमुनिदादीक परत करची पडटली. ही जमीन परत दिले बगर अर्जाचेर निर्णय जावचो ना. कायदो अस्तित्वांत आयल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर अर्ज करप गरजेचें आसा. अर्ज आयल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर संबंदीत अधिकाऱ्यान निर्णय घेवप गरजेचें. कोमुनिदाद एटर्नीन मान्यताय दिवचे आदीं अर्जाचेर संबंदीत अधिकाऱ्याक विचार करपाक मेळचो ना. अर्जदाराक कोमुनिदादाचे मान्यताये खातीर कोमुनिदादी कडेन अर्ज करचो पडटलो. अर्जाचेर कोमुनिदादीक 30 दिसान निर्णय घेवचो पडटलो. मान्यताय दिवप शक्य नासल्यार 15 दिसांनी तशें अर्जदार आनी कोमुनिदाद प्रशासकाक कोमुनिदादीन कळोवचें पडटलें. अर्जाचेर कोमुनिदादीन 45 दिसां भितर निर्णय घेतलो ना जाल्यार अर्जदारान प्रशासका कडेन अर्ज करचो पडटलो. प्रशासक 30 दिसांनी कोमुनिदादीन मान्यताय दिल्ल्याचें प्रमाणपत्र दितलो. कोमुनिदादीन मान्यताय दिली ना जाल्यार अर्जदाराक 30 दिसां भितर प्रशासका कडेन अपील करचें पडटलें. सुनावणी घेवन प्रशासकाक हाचेर 30 दिसांनी निर्णय घेवचो पडटलो. प्रशासकाचो निर्णय मान्य नासल्यार अर्जदाराक सरकारा कडेन दाद मागपाची मेकळीक आसा. कोमुनिदाद जमनींतलीं घरां अधिकृत जाल्या उपरांत ती 20 वर्सां मेरेन विकपाक मेळची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान 2019 मंत्रिमंडळ बसकेत घुमटाक हेरिटेज वाद्य म्हणून दर्जो दिल्लो. मात घुमट संस्कृती तिगोवंक सरकारा कडल्यान जाय तसो यत्न जायना. चवथ तेकली काय सरकार कार्यशाळा दवरता, मात नित्या कोर्स वा प्रशिक्षण केंद्रां ना. कलाकारांची खंत. खासा रिपोर्ट. चवथ लागीं आयली की गोंयभर घुमटांचो आवाज येता. तरणाटे व्हडा उमेदीन घुमटां घेवन चवथीच्या आरतींची तयारी करता. ह्या गोंयच्या मातयेंतले घुमट हे वाद्य. सरकारान 2019 मंत्रिमंडळ बसकेत घुमट वाद्याक हेरिटेज वाद्य म्हणून दर्जो दिला. मात घुमट संस्कृती तिगोवपाक सरकारा कडच्यान जाय तसो यत्न जायना. कलाकार उलयले. कितलीशीच अश्यो संस्था आसा, कला अकादमी आसा, राजीव गांधी कला मंदिर आसा, रवींद्र भवनां आसा, कितलीशीच राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक खात्याद्वारे कितलेशेच म्युझिक टिचर्स आसा. पूण तातूंत घुमट शिकपाचो कोर्स खंयच ना. म्हणजे जर तुका घुमट शिकपाक जाय, प्रशिक्षण घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच हातूंत ना. वर्कशॉप्स बी जाता पूण ते फक्त चवथी मेरेन, ती अळमी कशी तितल्या पुरतीच येता तशें तें. सो म्हाका दिसता अशे जे नवे नवे ग्रुप्स आसात, नाजाल्यार स्कूल्स आसात, ना जाल्यार रेजिस्टर्ड जे अशे बालमंडळ आसात, ना जाल्यार पुरुश मंडळ आसात, महिला मंडळ आसात, तांकां म्हाका दिसता सरकारान मात तरी खंयच्या ना खंयचे तरेन तरी तांकां मातसो आर्थीक सहाय्य करचो, ना जाल्यार ती वाद्यां तरी दिवची. सरकारान हेजेर फूल टायम एक इंस्ट्रक्टर नेमपाक जाय आनी बरे बरे भुरग्यांकूय तयार करपाक जाय, जेणे करून आमचें जें लोकवाद्य जें आसा तें खूब मुखार तेजें कंटिन्यू प्रोसेस जातलो. जें आसा जी पूर्णत्वात क्लास जावपाक जाय अशें आमकां तरी दिसता. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक घुमट आरती कलाकार हें समज जायत जाल्यार अती खूश जातलो अशें म्हाका तरी दिसता. आनी हें जावपाक जाय ही गोश्ट. फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटा.
खंय तरी क्लास सुरू करता एक जागो जाय पडटा किंवा एक इन्स्ट्रुमेंट्स जाय पडटा. ते इन्स्ट्रुमेंट आनी जागो जो रेंट्स आसता ते रेंट भरपा खातीर गोव्हर्मेंटान प्रत्येक जो आर्टिस्ट क्लासीस सुरू करपाक सोदता तांकां सपोर्ट करचो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो फक्त मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीरूच मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. MMDR गायडलायन्सा प्रमाणूच फंडाचो वापर जाता. सुमार 500 कोटींचो परमनंट मिनरल फंड सुप्रीम कोर्टा कडेन आसा. तो मेळोवंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मायनिंग इफेक्टेड एरियांतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींक हो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा तो खूब सोयीस्कर आसा स्पीकर सर. आनी हेजेर आमची खूब आशा आसा की जी आमची शेतां भाटां जे इफेक्ट जाल्ले आसता ते डिसिल्टिंग करून दिवपाक किंवा पोयो डिसिल्ट करून दिवपाक लागून हो फंड वारंवार आमकां वापरूंक दिवचो. तशेंच ज्यो फॉर्मेलिटीज आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून ऑनरेबल मिनिस्टरान सीएमान लक्ष घालचें आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन अशें दिवचें की ताबडतोब हे प्रपोजल येयल्या नंतर स्क्रुटनायज करून ते दिवचे. मिटिंगे पर्यंत रावपाक जाय जाल्यार सँक्शनिंगाक आमी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल सुद्दां घेवं येता अशें म्हाजें सजेशन आसा स्पीकर सर. ते ऑनरेबल सीएमान हेजेर एक्सेप्ट करचें अशें मानता. स्पीकर सर तेजी एक गजाल बरोबर आसा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टांत आमी बिचोले सांखळे मये आनी सत्तरींतले वाळपय आनी परये ह्या मतदारसंघात तशेंच सावथ गोवांतले धार बांदोडा साबर्डे कुडचड्यार सांगे केपें ह्या मतदारसंघांनी विशेष करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यो सगळ्यो पंचायती येता. हातूंत ते वेगवेगळी प्रपोजल वेगवेगळ्या लायन डिपार्टमेंटांतले म्हणजे एग्रीकल्चर आसतले बाकीचे फंड आसा मायनिंग जे एरियेक आसा पूण कितलेशे जर एनेक्शर पळयत जाल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो फंड युटिलायज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक केलो प्रॉब्लेम ना. म्हजो इश्यू आसा जे मायनिंग एफेक्टेड बेल्ट आसा तांकां पयली प्रायोरिटी दिवची आनी तांचे जर सगळें जालें जाल्यार मागीर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांच्यांनी यूज करूं येता. सर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की हो फंड दुसऱ्या मतदारसंघांनी यूज करिना. हो फंड जो आसा हो कम्प्लिटली फक्त मायनिंग अफेक्टेड एरियांनीच हाज्यो नोटिफाईड पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीज आसात त्याच भागात हो फंड यूज करता. हो फंड यूज करता आसतना ताका स्पीकर सर गायडलायन आसा अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसा. ती गायडलायन जी आहा पळय न्ही ही आमकां फॉलो करची पडटा आनी त्या गायडलायनी प्रमाणेच आमकां हो फंड युटिलायज करपाक मेळटा. एसटींत राजकीय आरक्षणाचे बिल लोकसभेत निमाणे पास. इतलो तेंप विरोधकांच्या बोवाळात हुमकळिल्लें म्हणून मुख्यमंत्र्याची विरेशाक जाप. विधानसभेत राजकीय आरक्षणाचोय मुद्दो बीजेपी सरकारूच तडीक लायतले म्हणून उतर. एसटीचे आडयल्ले जॉब आनी ट्रायबल सब प्लाना सकयल फंडाच्या वापरा विशीं ताचो प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा 82% फंड वापरला. आणि तेच नोट आसलो द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. स्पीकर सर हे बिल अजून पेंडिंग आसा अजून पर्यंत जावना. जेन्ना बीजेपीचे सगळ्यांनी पेडे वाटले घोशणा केल्यो इलेक्शनाची कॅम्पेन जाली पूण अजून पर्यंत जो सीएम आमचो आसा तांचो सामाजीक जो नाते आसा आनी भावनीक नाते आसा. म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आनी केन्ना पर्यंत करून काडटले. त्या सत्तरीत त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट एक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आनी आतां उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आतां ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडिंग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी तो ठराव हाडलो आणि ह्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडींग अपोजिशन कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज आसता. ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रांतले तांकांय दिले. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतलें कसले बिल येता काय म्हणून. स्पीकर सर नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखें खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जालें ना. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें
आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध करचे. आमचे तर म्हणणे असले की 27 रिझर्वेशन लागू करचे, पण आता आम्ही परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे उत्तराखंडातल्या धराली वाठारात मंगळारा दनपरां ढगफुटी, भूस्खलनात कितलीशींच घरां जमीनदोस्त, आंगार कांटो उबारपी व्हिडिओ व्हायरल जाता. 100 मायज लोक मातयेच्या भरावा पोना. सेनेक घालून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू. 10 मायज सोंपल्यात. डझनांनी घरां इमारती व्हांवल्यो, जमीनदोस्त जाल्यात म्हणून कळटा. NDRF आनी लश्कराचे रेस्क्यू ऑपरेशन झुजा पावण्यार. घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. कालव्याचे दोनूय वटेन मार्किंग करून जाळी मारतले, जनावरां पडची ना. WRD मंत्र्याची जाप. शेतकी जमीनूय साल्वार जातली. साश्टीत वापरात नाशिल्ले आनी पेड्यार कालवे बंद करतले काय म्हणून आमदार तुयेकारान प्रस्न केल्लो. मार्किंगाच्या आदी खात्यान सुवात पयली आपल्या नांवार करची म्हणून काब्रालाचो सल्लो. स्पीकर म्हाका उत्तर दिल्या प्रमाणे हे जे सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्ट रो वॉटरा खातीर हे तेन्ना म्हाका दिसता 1985-90 ह्या सालांत खंय तरी ते बांदलेले आनी ते अजून पासून इनकम्प्लीट आसा. आनी ते आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीसून येतना खूब कडेन ओपन कॅनल्स आहा ती जवळ जवळ 3 मीटर 4 मीटर हायट आहा तेजी डीप आसा आनी खूब कडेन ती बॉक्स टायप बांदले कडेन आसा. आनी ही म्हाका दिसता ती ज्या दिसा पासून बांदल्या त्या दिसा पासून तेजो कांयच यूज जावना. आनी म्हाका आन्सर दिल्या प्रमाणे नावेली, तळावली, कुंकोळी, वेली, चिंचणी ड्यू टू रेड्यूस डिमांड त्या खातीर ती यूजच करना अशें म्हणून उत्तर दिल्ले कडेन आसा. दुसरें म्हजें म्हणणें आहा की स्पीकर सर हांवें विचारलेलें की वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ द डिफरंट कॅनल कंस्ट्रक्टेड इन मोड्डी सर्वे नंबर 94/1 नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी which has become a dead trap to the cattle, small children and even people passing by. अशें फाटल्या काही वर्सांनी ती जे लोक आसात तांणी बागायती किंवा शेती करपाचें सोडून दिल्लें आसा. उदक थेंब भरसून घेनात. कॅनलाक आमी उदक कितले ते सोडून पळयलें पूण ते उदकाचो वापर जायना. किंवा बागायती करपा संबंधी जमीन जी आसा किंवा इवन भाजी उत्पन्न करपा संबंधी जमीन आसा ताजी एक इन्व्हेंटरी तयार करूया आनी मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितरच, कारण नोव्हेंबरांत पावस सोंपलो की नवीन पीक घेवपा जाता. उदाहरणार्थ नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे फूल कॅनलाच्या दोनूय सायडी मार्किंग करून आमी जाळी मारपाचें काम हाती घेतिल्लें आसा. दक्षिणेक बी सांग्यार साकून जवळ जवळ 10-15 किलोमिटर आमी सर्वे करून मार्किंग केल्लें आसा. ते नावेली पर्यंत येतले, मोठे कॅनलाक येतले आनी बारीक जे आसा पळय न्ही ब्रँच कॅनल आसा तांकां बी हे मार्किंग करून ताची फेन्सिंग जे आसा पळय न्ही हे फेन्सिंग आमी करूंक पळयतात. जेणे करून एखादी काही अपघात जे आसा पळय न्ही मनशा बाबतींत आनी जनावरां बाबतींत हे अपघात जावचे न्हय. ईडीन PMLA कोर्टात रोहन हरमलकारा सयत 5 जाणां आड केस केल्या. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या सकयल कारवाय चल्ल्या. म्हापशा पुलिशेंत ताच्या आड 2 FIR जाल्यात. हायर रिटर्न मेळटले म्हणून सांगून गोंय, दिल्ली आनी UPच्या इन्व्हेस्टरांचे खंय पयशे उखलताले. सुमार 3 कोटींचे स्कॅम. Rohan Harmalkar was arrested in this case somewhere in first week of June. Land scam involving multiple properties and the proceeds of crime has grown to almost 215 crores, almost 215 crores. Various methods have been used by
the accused. There are 4 or 5 more accused. So they have impersonated, then they have filed fictitious and bogus inventory proceedings. In addition, they have forged power of attorneys, and they have duped a lot of people, amounting total, at least till date, we have managed to unearth around 214 crores, and that's the prosecution complaint that we have filed within a time stipulated of 60 days. So the complaint has already been filed, and soon it will come up for hearing. Properties have been attached, and that I think even confirmation proceedings are on. For an enforcement department to commence and do an inquiry into any of the proceeds of crime, the law requires that there has to be an FIR filed, which we call it as a predicate offense. That could be of cheating, forgery, whatever it is. Based on that, whatever money that has been unearthed or tainted money that has been generated, that is inquired into by enforcement department. That is subsequent to an ECIR that has been filed, which is of course based, as you say, based on an FIR which is filed by the state. फोंड्या नगरपालिकेंतल्यान बोगस एनओसी घेवन एकल्यान खंय उदक लायटीचें कनेक्शन घेतलें. फोंडेच्या रोजी रेगोच्या कागाळी उपरांत प्रकार कळ्ळो. हे आदी अशीच खंय फटीची इन्कम सर्टिफिकेट सापडिल्ली. डुप्लिकेट एनओसी कोण इश्यू करतात काय म्हणून प्रस्न नगराध्यक्ष म्हणटा एक्शन जातली. फोंड्या रावपी रोजी मारी रेगोच्या अपार्टमेंटान कोणे डुप्लिकेट एनओसी मेळोवन उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन घेतलें. एनओसीचेर खंय पालिकेची बोगस सय आनी स्टॅम्प. फोंडेच्या सिल्वानगरान रिपोर्ट जाल्लें हें दुसरें प्रकरण. म्युनिसिपालिटीच्यो बोगस सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो आसा. पळया, ही आसा ती उदकाची आनी ही लायटीची. 24/5/2022 अश्यो ह्यो दोनी सर्टिफिकेटी ज्यो आसा एनओसी त्यो फोंडे म्युनिसिपालिटीन इश्यू केल्या म्हणून ह्यो डिपार्टमेंटाक पावल्यो, गोंय इलेक्ट्रिसिटी पावली आनी वॉटर सप्लाय पावली. हें व्हेरीफाय करी जाल्यार हे दोन्ही बोगस आसा आनी हेजेर एमी उदय देसाय म्हणटाची सायन आसा. ही सेकंड केस जाली आतां. फाटल्या वेळार सुद्दां इन्कमाची अशीच केस जाल्ली. न्यू जेन्ना तो अप्लाय करपाक हांगसर इन्कमा लागून आयलो पळय, तेन्ना कळ्ळें की ही सर्टिफिकेट जे म्युनिसिपालिटीन इश्यू केली ती बोगस आशिल्ली म्हणून. हेजेर आमी इन्क्वायरी करतले. हांव पयले प्रथम हे जी ऑर्डिनरी मिटींग फुडली आसतली आमची, ते मिटींग भितर हांव हें मांडटलो आनी तेजे उपरांत इन्क्वायरी हेजी जातली. ह्यो डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी कोण हांगसरल्यान दिता, स्टॅम्प कोण मारता, सायन कोण मारता, हे सगळें व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. अश्यो समज जर डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी इश्यू करपाक लागले लोकांक जाल्यार हेजो मिसयूज करून कोणूय हेजो गैरफायदो घेवपाक शकतात. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय पुलिसांनी मोले चेक नाक्यार 600 किल म्हशीचे बैलाचें मांस धरलें. बेकायदेशीर मोटारीत कर्नाटकांतल्यान म्हापशां हाडटाले. मांसा सयत मोटारीचो ड्रायव्हर आसिफ चौधरी पोलिसांच्या ताब्यांत. मोले चेक नाक्यार सुमार 600 किलो म्हशीचें तशेंच बैलाचें मांस जप्त केलें. बेकायदेशीर मांस हुबळी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत म्हापशा मेरेन हाडटाले. अडीजा सुमार पुलीस कॉन्स्टेबल चेकपोस्टाचेर जिंगो गांवकारान ते व्हेकल रिकॉर्ड केली. मांस आसा ते बैलाचें आसा, 2 बैलाचें आसा आनी 1 म्हशीचें आसा. मांस मिक्स आसा ते सगळें. हुबळी कर्नाटका कसाय गल्ली. ते म्हापसा जे शॉप्स आसा तांकां आनी हेजो मेन नांव आहा तो आसिफ चौधरी म्हणून. तेजे ती व्हेकल आनी म्हापसा शॉपार दिवपा आसले ते सप्लाय करपा आसले आनी हे इलिगल आयला. हे कोल्ड चेन मेंटेन ना, प्लस रेफ्रिजरेटेड व्हेकल दिवपा जाय. अनहायजिनीक आसा हे. एनिमल प्रिजर्वेशन एक्टा प्रमाणे खावपाचें हाडला ट्रान्सपोर्ट जाता ते. सर्टिफिकेट बी ना, एंटीमॉर्टम आसता सर्टिफिकेट, पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट आसा ते बी ना तेंचे कडेन. आनी मोस्टली आसा ते तितून आसा ते 2 बैलाचे आसा 100% आनी थोडे आसा टोटली इलिगली हाडला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.